मनोज परबाच्या हजेरेत आरजेपीच्या सीईसी बसकेत पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय जालो। पार्टेत एक आमदार असताना लेगीत पार्टी बरखास्त करपाचो निर्णय चुकीचो असो सल्लोय कांय वांगड्यांनी दिलो। ह्या निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी चिंता उक्तायली। जाल्यार फाटली 4 वर्सां पार्टी बेकायदेशीररित्या चलताली अशेंय कांय सीईसी वांगड्यांचें म्हणणें। 21तल्या 15 फुडाऱ्यांनी पार्टी बरखास्त करपाच्या निर्णयाक तेंको दिलो। मार्च म्हयन्या उपरांत पार्टीचो अध्यक्ष तशेंच पदाधिकाऱ्यांनी वेंचणूक जावपाची आशिल्ली ती अजून जाल्ली ना असोय आरोप तांणी केल्लो। फोंडेची पोटवेंचणूक जावची ना हाचेर निमणे सर्वोच्च न्यायालयान शिक्कामोर्तब केले। काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या मरणा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान तांणी दाखल केल्ली याचिका निकालात काडली। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पोटवेंचणूक रद्द करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरलो। मात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 151A अंतर्गत उरिल्लो 1 वर्साचो कार्यकाळ ह्या तरतुदी वेल्यान कायदेशीर वाद अजूनही कायम आसा। संबंधित प्रलंबित प्रकरणात डॉक्टर भाटीकर हाच्या वकिलाक कायदेशीर मुद्दे मांडपाची न्यायालयान परवानगी दिल्या। या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता जुलयात जावपाची आसा। सोडण पंचायत वाठारांत एका घरात लागिल्ल्या उज्यात लासून 55 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण आयलें। जाल्यार तिची दोनूय भुरगीं चली आनी चलो ही दोनूय भुरगीं बेशुद्ध पडलीं। उज्याची ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडिल्ल्याचें कळटा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचो स्फोट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा। पोरणे गोंय वाठारांतल्या दायज थळां आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला। पोरणे गोंय भोंवतणी सुमार 4,04,000 मीटर जमीन तशेंच सांताक्रूज वाठारांतल्या मँग्रोव आनी मिठागरांच्या कांय भागांनी उदरगतीचेर बंदी आशिल्ले वाठार अशें जाहीर केल्या। देखून ह्या वाठारांनी खंयच्याय प्रकारच्या बांदकामाक बंदी आसतली। शार आनी गांव नियोजन कायद्याच्या कलम 39A खाला हो निर्णय घेतला अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। मडगांव नगरपालिका ओलो कोयर भरपा खातीर दर म्हयन्याक 14 लाख रुपया मेरेन खर्च करता। काकोडेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात कोयर धाडपा खातीर वर्साक सुमार 1,68,00,000 रुपया खर्च जाता आनी शारांत अजूनही कायम स्वरूपाचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प नाशिल्ल्यान हो प्रस्न गंभीर जाला। मजगती 15 टीपीडी बायोमिथेनेशन प्रकल्पा खातीर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करून काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिन्होन हांणी केला। संसद्यार कायम स्वरूपी कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करपाची मागणी तांणी केल्या।
राज्यात 16 आणि 17 मेक नेटान वादळी वाऱ्यासहित पावस पडपाची शक्यता आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. पावसाच्या दिसांनी डेंग्यू चिकनगुनिया सारखी हेर दुयेंसां जावची न्हय, ताका लागून घरा लागसार वा हेर सुवातेर उदक साठोवन दवरचें न्हय अशें आवाहन UHC पणजी भलायकी अधिकारी डॉक्टर विद्या परब हांणी राष्ट्रीय डेंग्यू दिसा केला. जळारी पैदास जावपा खातीर फकत हळशिकावण्या उदकाची गरज नासता. टायर, बालदी वा हेर आयदनांत एकठांय केल्लें निवळ उदक लेगीत जळाऱ्यांचें प्रजनन केंद्र जावपाक शकता. देखून आपल्या घराभोवतणी नितळसाण दवरपाचो सल्लो भलायकी खात्यान दिला. म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी म्हापसा शाराविशीं आशिल्ल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. शारांत सुरू आशिल्ल्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंग कामां सावन ते पावसांत हुंवाराची स्थिती टाळपा खातीर केल्ले उपाय येवजण, कोयराची समस्या आनी हेर विशयांचेर म्हायती दिली. तिणें आपल्या कार्यकाळांत पुराय जाल्ल्या उदरगतींच्या कामांचो आढावो दिलो. म्हापशें मार्केटांतले सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी दिली. नागपूरच्या आदले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारत पांडुरंग देशपांडे हांणी शुक्रारा गोंय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां स्वीकारली. फाटल्या 3 वर्सां परस अदीक काळ आयोगाक कायमस्वरुपी अध्यक्ष नाशिल्लो. फेब्रुवारी 2023 न्यायमूर्ती उत्कर्ष बकरे हांचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत हे पद रिते आशिल्लें. न्यायमूर्ती देशपांडे हांणी गोंयांत न्याय वेवस्थेत वट्ट 28 वर्सां परस अदीक काळ सेवा बजायल्या. प्रिन्सिपल जिल्लो न्यायाधीश म्हणूनय तांणी काम केलां. मडगावच्या रवींद्र भवनात 2 दिसांच्या पुरुमेताच्या फेस्ताची सुरवात उमेदीन जाली. पारंपारीक वेगवेगळे तरेचे सामान विक्रेक आयला. गोंयची उत्पादनां, खाणा जेवणाची वस्तू आनी थळावी संस्कृताय हांचो मेळ आशिल्ल्या ह्या महोत्सवात 40 परस चड दुकानां आसात. गांवगिऱ्या उद्देजकांक एक मंच दिवपी ह्या उपक्रमाची मंत्री दिगंबर कामत हांणी तोखणाय केली.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. शुक्रारा केतन भाटीकर हांकां अचकीत मरण आयलें. सोरोप चाबिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास उक्तायल्लो. मात खऱ्यांनीच ताका सोरोप चाबिल्ल्यान तांच्या आंगात सोरोपाचें न्यूरोटॉक्सिक विश मेंदवात आनी फुफ्फुसात गेल्ल्यान भितर सूज आयिल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालें. ताच्या मरणाक लागून गोंयांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. गिरी ग्रीन पार्क जंक्शनावेल्या उड्डाण पुलाचेर शुक्रारा राती इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दोन्ही गाडयांचो एकामेकांचेर धपको बशिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी पेडणेचो श्रेयांश तेली गंभीर जखमी जाला. गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक बेगोबेग आजिलो हॉस्पिटलांत हाडलो, मात ताका उपचारा वेळार मरण आयलें. संबंदीत मरण पाविल्लो तरणाटो नेक्सा शोरूमांत कामाक आशिल्लो. कामावयल्यान घरा वतना हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. स्मार्ट मीटर बसयल्ल्यान गिरायकांक गरज आसा तितलीच वीज वापरपाक मेळटली. म्हयन्याचे वीज मीटर रिडींग आनी बिला प्रमाण गिरायकांक विजेचो कितलो उपेग केला हाची म्हायती मेळटली. तशेंच वीज खंडीत जाल्यार खात्या कडेन कागाळ करपाची गरज लागची ना, कारण वीज नाशिल्ल्याचे संकेत थेट नियंत्रण कक्षा कडेन पावतले. स्मार्ट मिटरा विशीं पातळिल्ल्या चुकीच्या म्हायतीक लागून कोणेच गैरसमज करून घेवचो न्हय, अशें आवाहन वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी केलां. केपें तालुक्यात डॉनबॉस्को वाठारात कॅनलात एका अनवळख्या दादल्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. कुडचडे उजो पालपी दळाच्या जवानांनी कूड भायर काढली. मरण पाविल्ल्या दादल्याची वळख आनी मरणा फाटले नेमके कारण कळूं ना. पुलीस फुडलो तपास करतात.
बदलते हवामान आणि ट्रान्सपोर्टाच्या खर्चाक लागून भाज्जेचे दर तेंगशेर पावल्यात. गोंयांत चडशा भाज्यांची आवक शेजारच्या राज्यांतल्यान जाता. ताका लागून येरादारीचो खर्च तशेंच तापमानात जाल्ल्या बदलाक लागून भाज्यांचे दर बरेच वाडल्या. वालपापडेचे दर 160 ते 240 रुपया किलोचेर पावल्यात. टमाट 40 ते 60 रुपया किलो जाल्यार काने बटाट 24 रुपया किलो आसात. लिंबू 10 रुपयान फकत एकूच मेळपाक लागला. वाडट्या म्हारगायेंत जेवणातलो महत्वाचो घटक म्हळ्यार भाजी म्हारग जाल्ल्यान सर्वसामान्यांच्या बोल्साक फटको बसपाचो हुस्को वाडला. सांगे तालुक्यातल्या वालकिणी वाठारात गवेरेड्यान कारीक धपको दिल्ल्यान गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले. मात सुदैवान कोणाक दुखापत जावना. या घडणुके उपरांत वाठारांत वाडपी रानवटी जनावरांच्या वावरा खातीर थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फातोडा केटीसी डेपो लागसार कार आणि कदंबा बसीमदी अपघात जालो. या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावना, मात गाडयेचे लुकसाण जाले. तशेंच वराची वरां येरादारी आडखळून पडली. हडफडे नागव्या पंचायतीच्या वॉर्ड क्रमांक 3च्या पोटवेंचणुकेत आदलो सरपंच रोशन रेडकर हांची बायल दीपिका रोशन रेडकर बिनविरोध म्हणून वेंचून आयली. बर्च क्लब घडणुके खातीर कारणीभूत धरीत रोशन रेडकराक पंचायत संचालनालयान पंच म्हणून अपात्र थारायल्ल्यान हे पद रिते आशिल्ले. हडफडेच्या फामाद बर्च बाय रोमियोलेन नायट क्लबात 6 डिसेंबराक उजो लागिल्लो. ह्या घडणुके उपरांत सरपंच रोशन रेडकर हांचेर अपात्रतेची कारवाय जाल्ली. गोंयांतल्या भ्रष्टाचार आनी अन्याया आड आवाज काडपा खातीर शिवसैनिकांनी आंदोलनाची तयारी दवरची असो उलो शिंदे सेनेचे संपर्क फुडारी आनी आदले खासदार गजानन किर्तीकर हांणी मारला. आंदोलना खातीर गरज पडली जाल्यार महाराष्ट्रांतले शिवसैनिक मजतीक धाडपाची तयारी आसतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें.
नोएडा उत्तर प्रदेशात सेक्टर 63 एका खासगी कंपनीक अचकीत उजो लागलो. जवानांक हे विशीं म्हायती मेळटाच ते घडणूक थळार पावले. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान तो सरभोंवतणी रोखडोच पसरलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान दुखापत वा जिवीतहानी टळ्ळी. मध्य प्रदेशाच्या शेओपूर जिल्ह्यात अन्नबाधाक लागून एकल्याक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुदी आनी काळंगाचो आस्वाद घेतिल्ल्यान एकल्या दादल्याक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या पुताची भलायकी गंभीर आसा. तांणी खंय रातची दुदयाची भाजी आनी काळींग खाल्लें. उपरांत तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां शेओपूरच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केलें. नेमकें कितें माल पडलें तें पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांतूच सिद्ध जातलें अशें दोतोरांचें म्हणणें. दिसपट्टे वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर जम्मू काश्मीरच्या NH-44 महामार्गार स्पीड रडार गन्स इन्स्टॉल केल्यात. ह्या महामार्गार गाडयो फास्ट चलयल्ल्यान हे स्पीड रडार गन्स इन्स्टॉल केल्यात अशें कळटा. खरें म्हळ्यार 40 ते 60 किलोमीटर इतलीच स्पीड हांगा मर्यादीत आसा, पूण चड वेगान गाडयो चलयल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. जयपूर राजस्थानात गरमेचो पारो चडिल्लो आसतना 44°C इतली तापमानाची नोंद जाल्या. भरपूर प्रमाणात गरमी जाणविल्ल्यान लोकांची पावलां आतां आडसर आनी थंड पिवपाक वळपाक लागल्या. हवामान खात्यान सांजेच्या 5 उपरांत भायर सरप टाळचें अशें आवाहन केलां. दिसभर वतान भोंवप टाळचें, तशेंच गरमेचे मात करपा खातीर आडसराचें उदक, लिची आनी उसाच्या रोसाचो आस्वाद घेवचो. हवामान खात्यान दिल्ली खातीर गरमेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या दिसांनी तापमानात बरीच वाड दिसून येतली. देखून थळाव्यांनी गरजेशिवाय भायर भोंवचें न्हय आनी भरपूर प्रमाणात उदक पियेवचें अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. मजगतीं 15 राज्यांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात सध्या बायलांमध्ये लंग कॅन्सराचे प्रमाण दिसून येवपाक लागल्या.
खास करून सिगार न ओडपी आणि तंबाखू न खावपी बायलांमदी लेगीत हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. वाडटे हवा प्रदूषण हे ताचे फाटले मुखेल कारण आसूं येता. वाडटे लंग कॅन्सराच्या प्रमाणाच्या फाटभुंयेर लोक आतां चिंता व्यक्त करपाक लागल्या. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्द वरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप